कार्मेल किरण मिडियाच्या सर वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. मोंते साहेबणीच्या फेस्ताक तयार जावन खर्च नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक आमी हांगासर येवन पावल्या. आज 6 जाणां भुरगीं दालया आनी सुबीत फुलां घेवन मोरये मायेक समर्पूंचे खातीर हांगासर येवन पावल्यात. येया ल्हान भुरग्यां कडेन तांकां कशें भोगता, ह्या फेस्ता विशयांत तांकां कितें गोत्त आसा, ह्या फेस्ताचो महत्व कितें ती जाणात, त्या विशयान तांचे लागीं उलया. येया. हॅलो, नांव कालें तुजें? आशना. तुका मोंते साहेबणीचें फेस्त म्हळ्यार बारीक खुशी गी? ओके. तुम्ही फुलां आतां हाडून आयल्या सुबीत कान कोणें तुमची बास्केट मांडून दिली आज? मम्मीन. तुम्ही काही म्हणजे फुलां वचून हाडटात गी नेबरांत? तुमगे घरा गार्डन आसा गी? गार्डन आसा. कोणें फुलां काडची वचून? थोडे पुटी मम्मी, थोडे पुटी आमी काडटा. तुका म्हणी झाडां लावची, झाडां करची न्ही पुराय हें आसा गी, गार्डन विशयांतलो एक आसा गी तुका? वय गे. तर तुका आतां मोरये मायेचें फेस्त म्हळ्यार कितली खुशी जाता? तुका ह्या फेस्ताच्या विशयान काय गोत्त आसा सांगशी गी म्हाका? मोरयेक आमी भुरग्यांनी येवन फुलां हाडपाची. मागीर तुका मोरये माय म्हणसल्यार कितलो मोग? मस्त मोग. काल्याक म्हणसल्यार जेजू कडेन मागूंक डायरेक्ट मागूंक जाय जाल्यार मोरये तावन आमी मागोवन वय न्हय मोरये थ्रू आमी मोरये जेजू कडेन आमी मागता न्हय गे. तर ह्या फेस्ताक तूं तयारी करना साय. आज 4थो दीस आनी कितले दीस नोवेन बाकी आसा? 9 दिसांचे नोवेनान 4 दीस जाले आज न्हय, आनी 5 डेज बाकी आसा. सद्दां फुलां हाडना साय गे तूं? सद्दां फुलां हाडना साय. आनी मुखार कितले दीस म्हळ्यार आनी व्हडलें जाता न्हय, तुवें फुलां व्हरून वचचें. ओके. ह्या फेस्ताक बरी करून तयारी कर. मोरये मायेचे आशिर्वाद तुमच्या समेसांचेर मागता. तुमच्या नांवां सांगतात गे म्हाका? सियोना, ॲशर. ओके. तुमकां समेसांक हांव बरें मागता. तर हें फेस्त गम्मत जावन दी. पुरो खूब काडूंक येवंक आसा फेस्ताकी. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. या पळय, हांगासर आतां सुमार जाणांचो व्हडलो ग्रूप येवन आसा आनी सकाळीं आज आज रेड दीस म्हणून दिसता न्हय गी. सकयल रेड उस्तर घालून आज हांगासर आयल्यांत. तर हॅलो, कशें आसा सगळें? ओके. तर आज आमी एक नवो व्लॉग करन आसा. तर मोंते साहेबणीचें फेस्त म्हणून तुमकां सगळ्यांक बारीक खुशी न्हय गी. ओके. ह्या मोंते साहेबणीच्या विशयांत मस्त तुमकां खुशी जावचो एक विशय काले. फुलां उडोवची की फुलां उरपूंची? उरपूंची. ओके. इंग्लीश मिडियमाच्या भुरग्यांक उडोवचें आनी उरपूंचें मागीर थोडे पटिल्लें कन्फ्युजन जाता न्हय गे. ओके. तर तुमची बास्केट म्हाका सुबी दिसता, तुमची उस्तरें बरें सुबी दिसतात. कितले बास्केट? तुजे कडेन 2 बास्केटी कोणाक 2 फू? ओके. आनी एका भुरग्या खातीर फुलां हाडून आयल्यांत. तर तुमी सगळ्यां खातीर इतलो सुबी दिसतात. कोणें मांडून दिली बास्केट? हांगा बास्केट मांडून हाडली आमची जानेट बाई हांगासर आसा. जानेट बाई पळय ये मुखार. ओके. तर म्हाका गोत्त आसा तुका मोंते साहेब मोरी माय म्हणून जाल्यार तुका कितली भक्त गे म्हणून सांगून ह्या फेस्ताक तुमी कशी तयारी करतात? येदोळ मिसळ 9 दिसांनी आमचो एक मांडोवपाची रीत म्हळ्यार आमी हर एका दिसा एक थीम घालचो कलर तो आमी आनी फुलां मांडोवपाची एक सुकोवंक नाका. हो म्हणसो एक वर्सांत एक पटी अवकाश तो भुरग्यां खातीर आमी हर एक पटी आमी तयार रावचे म्हणून आमची खुशी हर एक दिसा हाडचे म्हणून. आनी परवांच्या दिसा फेस्ता दिसा ती रांदयेचें जेवण जेवचें म्हणजे रांदयेचें जेवण मागीर. पूण हांगा सकाळीं मिसल्या उपरांत सकाळीं एक लांब कोबू मेळटा. कोणाचो लांब कोबू कोणाचो मोठो कोबू म्हणून सांगलें झगडें करूंक आसा गे? ना तेशें पुरा कांय ना. सो लाख कलर बरो कोबू मेळटा की. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नोवेन आमच्या इल्ल्या वेळान सुरू जाता. देव बरें करूं सगळ्यांक. थँक्यू. या तर मोगाचें पळयलें मग तुमी हांगासर आज थोड्या भुरग्यांनी सांगलें आमकां मोंते साहेबणीच्या फेस्तांक कितले दबाचे जेगे म्हणून. हांगा कार्मेल गुड्यार ह्या पूर्ण शेतांत आमी ह्या पुटीच्या फेस्ताक घेतिल्लो विशय जावन आसा पवित्र आत्म्याची 12 फळां. ह्या फाटल्या 3 दिसांनी आमी 5 फळां येदोळूस ताचे विशयांत आमी नियाळ केला. आनी आयच्या दिसा 5वें आनी 6व्या फळां विशयांत पवित्र आत्म्याच्या फळां विशयांत आमी नियाळ करतल्या. तर या आमी आतां नोवेनाक तयार करया. देव बरें करूं.